माथेवाची सुवार्ता आपल्या अचर्यांनी जेजूची शिकवण कशी जब्बर तरान परगट जाता ते कळीत करता. हांगासर हर एक उतर बहु गरजेचे. दोग कुरडे जेजूच्या फाटल्यान वेतात. ताची पाट सोडीच ना. ताचे पाटीक लागल्यार बरेपण आसा ते स्पष्ट जाणात. पूण हो फायदो कितें म्हणून तांच्याच उतरांनी आमी आयकुचें तर ते जेजू लागीं दाविदाच्या पुता आमची काकुळत कर म्हणून बोबाटून तांचो विश्वास परगटतात. तांचे विनंतीक जेजूची जाप आयचे स्वार्थची चावी आनी केंद्र. जेजू हें करूंक म्हाका सामर्थ्य आसा म्हूण तुमी सत मानतात म्हूण तांकां सवाल करता आनी ते वय सायबा म्हणून जाप दितात. कुरड्यांनी जेजूची सामर्थ्य देखली आनी ते जेजूची सामर्थ्य समजूंक शकले. हांगासर विरोधाभास दिसता. कुडीचे दोळे अस्कत असल्यारी भितरली आंतरीक वा भावार्थाची दिश्ट तीक्ष्ण असली. भावार्थाची दिश्ट कितें आटापता ते ह्या अचर्यांत आमकां स्पश्ट जाला. ते कुरडे सुवार्ता वाचप्यांक जेजूक पळोवची रीत शिकयतात. ते जेजू तांची काकुळत करूंक शकता म्हूण जाणा आसले. तांची जाणकारीच तांचो भावार्थ जाता. जेजू तांकां गुण करूंक शकता म्हणलो तांचो विश्वास आनी जेजूची सामर्थ्य वळखून घेवपूच तांचो भावार्थ म्हणून जेजूच्याच उतरांनी आमकां शिकोवन मेळटा. जेजूची सामर्थ्य वळखली नीज भावार्थी म्हणून तांच्या गुण जावपांत स्पश्ट जाता.